17 जुलै 2023 हो ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो. तुम्ही पहिले असली स्टेज आहे पण जो वयलो स्लॅब हो फुल कोसळ्ळो. ताज महाल हो कोसळटा. जेन्ना स्लॅब कोसळ्ळो तेन्ना खंय तरी असेंब्ली चालू असली. कुंकळकर सर हाजेर हांव 0 आवर सोंपल्या उपरांत स्टेटमेंट करता. ऑपोजिशनांनी बोवाळ केलो थंयसर मंत्र्याचो राजीनामो सुद्धा त्या असेंब्लीन तेन्ना मागलेलो. ताज महालाचें कन्स्ट्रक्शन जालें. शहाजान ताणें तें केन्नाच कोटेशन इनवायट केलें ना. नमस्कार, येवकार तुमकां आयच्या ह्या बीग स्टोरी प्रोग्रामान. आमी ह्या फावटी बीग स्टोरी घेतल्या ती आमी कला अकादमीची. तुमकां खबरूच आसतलें कला अकादमीचो विशय आहा तो कितलो गाजलो तो. जेन्ना कला अकादमी रिनोवेशनाक घेतली, जेन्ना रिनोवेशनाचें काम स्टार्ट जालें तेन्ना खूब कला अकादमी ही चर्चेन आसली की कित्याक खातीर रिनोवेशन केला, कोणें केला, कशें केला, हेजेर खूब ऑपोजिशनांनी बोवाळ केल्लो. जेन्ना रिनोवेशनाचें काम स्टार्ट जालें तेन्ना रिनोवेशन काम स्टार्ट जावन कंप्लीटूय जालें तेन्ना कला अकादमीन आमी पयलें की बाबा खंय नाटक चालू आसतना, खंय तियात्र चालू आसतना खंयसर स्लॅपांतल्यान उदीक गळटाले ते विज्युअल्स आमी पयले. मागीर जी नाटकां चालू आसली, व्हडले व्हडले जे आर्टिस्ट आहा तेंच्यांनी नाटक आपले सादर करताले तेन्ना आमी पयले की तेंचो लायटीचो प्रॉब्लेम जालो. ह्यो ज्यो गजाली जेन्ना कला अकादमी रिनोवेशनाक घेतले तेन्नाच बोवाळ केल्लो, तोच सेम बोवाळ ऑपोजिशनांनी केलो की कला अकादमीचें काम सारकें जावंक नासलें म्हणून. तेतून कला राखण मांडू आसले जे कलाकार आसा तेंच्यांनी सुद्दां निशेध केल्लो की बाबा कला अकादमीचें काम हे सारकें जावंक ना म्हणून. सो हे रिनोवेशनाचें काम चालू आसतना जेन्ना काम स्टार्ट केलें तेन्ना एक व्हडली गजाल घडलेली. ती म्हटल्यार कला अकादमीन आसलो तो ऑडिटोरियम. ज्या ऑडिटोरियमान चडशीं गॅदरिंगां आनी ओपन जी नाटकां जातालीं ती जातालीं आनी तेजो स्लॅब तो कोसळ्ळो. सो ह्या गजालीक जो कोसळ्ळो तेन्ना 17 जुलै 2023 हो ऑडिटोरियमाचो स्लॅब कोसळ्ळो. सो ह्या गजालीक 2 वर्सां आतां कंप्लीट जाल्या. 17 जुलै 2025 आमी आनी स्लॅब जो कोसळ्ळो तो 17 जुलै 2023. सो 2 वर्सां जालीं ह्या स्लॅब कोसोन. जेन्ना स्लॅब कोसळ्ळो तेन्ना खंय तरी असेंब्ली चालू आसली आनी त्या असेंब्लीन भरपूर बोवाळ जालो. जेन्ना स्लॅब कोसळ्ळो तेन्ना जेन्ना ऑपोजिशनांनी बोवाळ केलो थंयसर आनी तेंच्यांनी मंत्र्याचो राजीनामो सुद्धा त्या असेंब्लीन तेन्ना मागलेलो. जेन्ना सीएमान तेन्ना रिप्लाय दिलो की बाबा तो स्लॅब कसो कोसळ्ळा तेजेर PWD आनी एक कॉलेज IIT हो रिपोर्ट दितले आनी आमी तुमकां असेंब्ली चालू आसतनाच खंय तरी आपूण रिप्लाय दितलो ह्यो कला अकादमी कशी पडल्या ती. सीएमान जेन्ना असेंब्ली चालू आसली तेन्नाच खंय तरी रिप्लाय दिला आनी कला अकादमी कशी पडलेली ते त्या भाशणांत तेन्ना सांगलेले. पण आज ज्या गजालीक आमी परत ही बीग स्टोरी घेवन येता की 2 वर्सां जालीं पण अजुनूय कला अकादमीचें जें ओपन ऑडिटोरियम आहा तें अजुनूय आसा तशेंच आहा. पण तेजें काम खंय पावलां तें आमी ह्या स्टोरीन पळोवया आनी फुडें जो ओपन ऑडिटोरियम हो सारको जातलो काय ना तें बी आमी ह्या स्टोरीन पळोवया. तर आमी आतां भितर वयतात आनी पळयता जी ओपन ऑडिटोरियम पयलीं कसो आसलो आनी मॉडर्न आतां भितर काम जालां काय ना तुमकां आमी दाखयतले. तुम्ही आता पहिले की आम्ही कला अकादमीन भितर येयल्ले आनी जो ऑडिटोरियम ओपन ऑडिटोरियम जातालो त्या जाग्यार आमी उबे आहा. 2 वर्सां पयलीं हेजोच जो स्लॅब वयर आसलो जो कवर आसलो तो स्लॅब कोसळ्ळो. आमी ते तुमकां विज्युअल्सान दाखयला. पण आतां ही परिस्थिती 2 वर्सां जावन आयज हेका 2 वर्सां कंप्लीट जाता पण आजून आमकां हांगा खंयसरूच काम जाल्लें ना. कित्याक सीएमान सांगल्या प्रमाणे PWD रिपोर्ट दितलो, IIT रिपोर्ट दितलो. रिपोर्ट दिलो तरी हांगा कसलेंच हांगा एकूय काम आमी दिसलेलें ना. कला अकादमीचो रिपोर्ट हांव दवरता आनी तेच्या बरोबर स्टेटमेंटूय करता. यू कॅन गो थ्रू दीस रिपोर्ट. 4 reports are obtained with PWD, RITS, IIT Mumbai and IIT Delhi, which was interim report, indicated that
failure of the structure basically due to the corrosion of the structural steel ISMB and end girders near support, and also not being anchored or the embedded in RCC slab, causing the reduction of the load and the moment resting capacity of the structural members. Hence, the composite structures were under the corrosion attacks over 43 years, resulting in the sudden collapse of the structural steel members and RCC slab. तुम्ही पळयतात की होच ऑडिटोरियम तो, आनी हांगा जे चडशी स्कुलाची गॅदरिंगां हांगा ही जाताली आनी हांगा ही स्टेज आसली आनी वयर स्लॅब आसलो. तुमकां याद येता जाल्यार 2 फाटी पयले आसतले की वयर स्लॅब आसलो आनी हांगा जे आमी स्टेप्सां पळयता हांगा लोकांनी बसप आनी जे प्रोग्राम आहा तो पळोवप आसलो. पण हांगा कला अकादमीचें रिनोवेशन जेन्ना स्टार्ट जालें तेन्नाच हो जो पावसानूच हाजो स्लॅब कोसळ्ळो. पण आजून आमकां ह्या रिनोवेशनाचे कसलेच एक काम दिसना रिनोवेशन परत केल्लें, कित्याक तेंच्यांनी पत्रे फक्त मारून थेयला. पण हांगा आतां जे आमी ऑफिशलाक विचारतले बाबा कला अकादमीचे आतां फुडें कितें ऑडिटोरियमाचे फुडें कितें बाबा तो जातलो काय ना ते आमी प्रश्न करतले. ऑफिशल्स जे कला अकादमीचे कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांकां आमी विचारतले. सो तुमकां आतां पयलीं दाखयलें की आमी स्टेजीर उबे आसले आनी आतां आमी आसा उबे आसा ते जे लोकांक बसपाची जी स्टेप्स आहा तेजेर उबे आसले. तुमकां याद आसतलें की हांगा जे स्टेप्स आहा हेजेर लोक नाल्यार स्टुडंट बसोन आपलो कितें एंटरटेनमेंट थंय पळयताले. चडशीं हांगा गॅदरिंगां जातालीं स्कुलाची आनी स्टुडंट्स हांगा बसोन हें पळयताले. आनी सकयल जी स्टेज आसली त्या स्टेजीचो वयलो स्लॅब गेलो 2 वर्सां कोसळ्ळो आनी तुमकां सांगलें त्या प्रमाणे भरपूर हेजेर वाद जालो. पण 2 वर्सां कंप्लीट जाली तरी पण ह्या स्लॅबाचो जो स्लॅब आहा काय तेजें काम आहा हें आजून खंयसरूच कंप्लीट जाल्लें ना. सो आमी जेन्ना ऑफिशल्स जे PWDचे ऑफिशल्स आहा तांकां विचारलें की बाबा फुडें ह्या ऑडिटोरियमाचें काम जातलें, स्लॅब जातलो काय ना, काय आसा तशी ही ऑडिटोरियम ती आमी पळयता तशीच उरतली म्हणून. पण सुत्रा कडल्यान मेळटा त्या म्हायती प्रमाण की एका कंपनीक हो एक्चुली काम आतां तांकां दिवपाचें आहा. तेंच्यांनी ऑलरेडी खंय डिझायन केला. सो डिझायन असो आहा की आतां स्लॅब हो आतां कॉन्क्रीट स्लॅब हो ह्या कला अकादमीचेर येवचो ना. तेजेर एक फोल्डिंग जो हे आसता स्लॅब आसता जो बंद करूंकूय मेळटा आनी चालू करूंकूय मेळटा. सो आमी चडशे स्टेडियमांनी पळयता तो ओपन असो कवर कशें आसता ते कवर ते आतां हांगा ह्या स्लॅबान जो स्लॅब हांगा आसलो त्या जाग्यार ते कवर घालतले. सो तुमी पळोवंक शकता की हांगा चडशी जी गॅदरिंगां नाल्यार प्रोग्राम जाता हे खंयसर तरी पावस नासतना गिमानूच खंय तरी जाता. मात पावसान हेजो चड यूज जायना. सो तेज्या खातीर जो वयल्यान जे कवर आसतले ते कवर आतां जाय तेन्ना घालूंक मेळटले आनी जाय तेन्ना काडूंक मेळटले. आनी सुत्रा कडल्यान मेळटा ती खबर की ऑलरेडी ह्या कंपनीक जे सांगल्या प्रमाणे ऑलरेडी हे काम दिल्लें आहा. तेंच्यांनी डिझायनूय रेडी केल्लो आहा आनी तो डिझायन आतां गव्हर्मेंट PWD ह्या सरकाराक आतां बरयला की बेगींतल्या बेगीन जे हेंच्यांनी डिझायन दिला तो अप्रूव जातलो. तेज्या मागीरूच ह्या ओपन ऑडिटोरियमाक खंय तरी जे कवर येतले आनी आसा तशी हांगा जे प्रोग्राम्स पयलीं नाटकां जाताले गॅदरींग जाताले ते स्टार्ट जातले. सो ही आसली आज आमची बीग स्टोरी कला अकादमीचेर. जे तुमकां सांगलें की 2 वर्सां फाटीं हो स्लॅब जेन्ना पडलो तेन्ना बोवाळ कसो जालो तो आनी तो बोवाळ जावन आज 2 वर्सां कंप्लीट जाता. त्या 2 वर्सान एकू आमी हांगा रिनोवेशनाचे जे स्लॅबाचे पडला तेजें काम जाल्लें ना. सो हेज्या फुडें कितें जातलें तें तुमकां आमी सांगलें की बाबा हांगा ओपन कवर जे येतले आनी हांगा जो ऑडिटोरियम आसा तसो फोल्डिंग जे कवर आहा ते घालून हांगा ऑडिटोरियमाचें काम जातलें. सो लोकांचें म्हणणें आहा की बेगींतल्या बेगीन गव्हर्मेंटान हे जे प्रपोजल जे गव्हर्मेंटाक गेला ते बेगींतल्या बेगीन अप्रूव करपाचें आनी लोकां खातीर ही ओपन ऑडिटोरियम जी कितलींशींच वर्सां हांगा बंद आसा ती चालू करची म्हणून लोकांची मागणी.
साहिल मांद्रेकार वांगडा हा ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर.